व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आज आमची द पायलट हो स्क्रिनींग आसा. सो आमचे पेडण्याचे भुरगे केन्नाच म्हटल्यार हिस्ट्री अशी आसा आमची की पेडण्याचे भुरगे केन्नाच अजून मेरेन पिक्चर येवंक ना तेंचो कोणूच म्हटल्यार इफिक तरी कळ्ळें वर्ल्ड प्रिमियराक आमचो सिलेक्ट जाला आनी आमकां एक प्राऊड गजाल आसा कळ्ळें न्हू. सो खूब बरें दिसता, इतलें बरें दिसता की आनी हांवें भितर रोल केला तो म्हाजो सीन आसा फुटबॉल प्ले आसलो. फुटबॉल खेळटाले तितून हांव आसा. परत एक आर्मीचो सीन आसा, सिलेक्शन आसलें तितून हांव आसा. सो आमकां प्राऊड आनी सगळे आमचे पेडण्याचेच भुरगे आसा, कोण भायले अशें ना. चडशे टीम सगळी आमची पेडण्याचीच आसा. डायरेक्टर भायलो आसा पण आमकां खूब म्हटल्यार सपोर्ट गावलो कळ्ळें तुका तशें. इन शॉर्ट मुवीचे सांगा म्हाका कितें आसा मुवीन या मुवीन आतां पयलीं आमी आउट करूंक शकना कित्याक आजून स्क्रिनींग सुद्दां जावंक ना. सो ते मागीर तुमकां कळटलें. ओके, सो म्हटल्यार एक ते पायलटा वरसूनच एक फिल्म आसा, पिक्चर कळ्ळें, स्टोरी आसा, एक खूब बरी स्टोरी आसा, खूब रिलेटेड जाता, हार्ट टचिंग स्टोरी आसा. सो तुमी पळयल्यार तुमकां कळटलें आनी आतां हांवें सांगलें तुमकां जाल्यार तुमी पळोवचें ना. आनी जर तुमकां पळोवपाचें जाल्यार तुमी पळया, खरेंच पळया. वन मेसेज यू वूड लायक टू गिव टू द यूथ टू गोवन्स म्हटल्यार दिवंक सोदता की कोण मेळटा म्हटल्यार जेन्ना तुमकां चान्स मेळटा तो सोडू नाका. कळ्ळें, सोडू नाका. आमी सोडूंक ना आनी हेच्या फुडें सोडचेंय ना. ओके, इतलेंच सांगूंक सोदता. थँक्यू.